लुइजिनाक देवयात ताणेच काँग्रेसच्या सरकाराची वाट लायल्या म्हूण फाटले कितले तेंपूच एक ग्रूप हायकमांडाचेर प्रेशर घालीत आसा. मात लुइजिनाक काडलो म्हूण सरकार येतलेच हाची कोणूच खात्री हायकमांडाक दिना. अध्यक्ष हायकमांडाक दिसता तेन्नाच बदलतलो म्हूण आतां ह्या आमदारांक रकाद पावला. नवो अध्यक्ष कोणाक करचो हेवूय हे आमदार डिक्टेट करपाक लागिल्ल्यान हायकमांडूय तेमाक पेटला. शेनवार मेरेन लुइजिनाक अध्यक्षपदा वेल्यान देंवोवचो म्हूण आमदारांनी डेडलायन दिल्ली. काँग्रेसीन शांताराम नायकाक नवो अध्यक्ष करचो म्हूण थारायल्ले. बंडाक पेटिल्ल्या आमदारांनी शांताराम नाका म्हूण मागणी केली. जीपीसीसीचे अध्यक्षपद दत्ता नायकाक दिवचें म्हूण आमदारांनी मागणी केली. आमदारांच्या मागणेचेर काँग्रेस हायकमांडाचें सणकला. आमदारांक पार्टी हायजॅक करपाक मेळची ना म्हूण हायकमांडाची भुमिका. आतां आमकां जाय तेन्नाच आमी अध्यक्ष बदलतले म्हूण हायकमांडान आमदारांक रकाद दिला. कोणाक खंयूय वचपाचें आसल्यार तांणी वच्चें म्हूण सरळ हायकमांडान आमदारांक आव्हान दिलां. काँग्रेस हायकमांडाच्या ह्या भुमिकेन सगळेच बंड फसला. हायकमांडूय तेमाक पेटला. हायकमांडाच्या रकादा सरशी आमदार बॅकफुटार गेल्या म्हूण सुत्रां सांगतात. काँग्रेसीच्या 2/3 म्हळ्यार 12 आमदारांनी पक्ष फोडपाची शिटकावणी दिल्ली. काँग्रेसीच्या रकादा उपरांत आतां 3 ते 4 आमदार फुटपाचे तयारेत. म्हळ्यार फुटपाचे आशिल्ल्या 2/3तले 2/3 आमदार बॅकफुटार. सध्या उपाध्यक्ष राहुल गांधी भारतांत ना. तो 27 तारखे उपरांत येवपाचो. तो ना म्हूण एक्शन आडकल्या म्हूण सध्या वेळ मारून व्हरप चल्ला. बंडाची हवा देंवल्या इतले खरें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.